आता अदमासपणजे करपाची गरज ना। स्वतः मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतानूच सांगून उडयला। केंद्रात मोदी आयलो जाल्यारूच गोंयान भाजपाचे सरकार उरतले, नाजाल्यार पडटले आणि भाजपाक बसचे पडटले विरोधांत। मध्यान राती उपरांत मोगोच्या 2 आमदारांक फोडून हाडप म्हटल्यार आमचो एक सर्जिकल स्ट्रायकच कसो, अशें मुख्यमंत्र्यान जेतान सांगले। इतलेच न्हय, आनीकय स्ट्रायक जावपाचे आसात आणि उणे 4 आमदार फुटपाक तयार आसात। ते भायर चर्चिलय सरकाराक तेंको दिवपाक सोदता, पूण मुख्यमंत्र्यानच खंय सांगला मातसो राव म्हणून। आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष विनय भाई तेंडुलकर यांनी रातच्या 2:30 सर्जिकल स्ट्राइक केलो। इट इज ट्रू, आम्ही मान्य करता। रातच्या 2:30 म्हणटा तसो सर्जिकल स्ट्राइक केलो, तांचे 2 आमदार आमच्या आयले। स्थानिकूय सर्जिकल स्ट्राइक करपाचो आसा, आमीच म्हणटा राव नासलो। तांचो लोक उतावीळ जाता, ते सांगून आनी थोड्या दिसांनी बी जावंक शकता। थोड्या लोकांक जंप पडना जाली। ओके, तो चर्चिल मदीं सपोर्ट करता म्हणून आनी मदींच उबो रावलो। म्हाका सगळे सांगले बी थल्ले सगळे आनी मदींच उठलो आनी उबो रावलो। कितें जालें म्हाका कळोंक ना। स्तुती केली म्हाजी वयल्यान, हे ते म्हणटा आनी आपूण उबो रावलो। आतां परत सांगता जाय जाल्यार लेटर दिता म्हणून। आमी आतां नाका, गरज आसता तेन्ना सांगता। तेजेच न्हू, आनीक दोग जाण आसा लेटर दिवपाक तयार आहा। जे मुख्यमंत्र्यान सांगले तेच मोगोचो फुडारी सुदीन ढवळीकरानय सांगले, पूण वेगळ्या भाशेत। मोगो आता अधिकृतपणान भाजपा आघाडी सरकाराचो तेंको काडून घेतलो आनी लोकसभा वेंचणुकेत काँग्रेसीक तेंको दितलो, कारण तांकां गोंयांत बदल हाडपाक जाय। आयकात तो कितें म्हणटा ते। मोगो पक्षान एक्झिक्युटिव्ह कमिटीन डिसिजन घेतला की ते विथड्रॉ करचे, पूण अजून विथड्रॉ केला की ना हांव नकळो। विथड्रॉ करपाचो एक्झिक्युटिव्ह कमिटीन घेतला आनी फुडलो जो डिसिजन घेवपाचें ते हांव एकटोच आशिल्ल्या कारणान हांवेंच घेवपाचें अशें गोंयांत चल्लां। ते चेंज करपा खातीर आमी मुखार सद्या आनी हे चेंज करपाची आवश्यकता आसा, कारण रातच्या राती पक्षाचे दरोडे पडपाक लागले, चौकीदारूच दरोडे घालपाक लागले आनी त्या खातीर ही परिस्थिती निर्माण जाली। ते भायर सुदिनान मुख्यमंत्री दोतोर सावंताक आनीक एक सल्लो दिलो। शिरोड्या परत येवचे परस तुज्या सांकळे मतदारसंघाचेर लक्ष दवर, कारण सुदिनाक खंय मायनिंग लॉबीन सांगला हे खेपे ते भाजपाच्या श्रीपाद भाऊक लोकसभा वेंचणुकेत उडयतले। बाप प्रमोद सावंताक हांव इतलेंच सांगता की ताणें 40 मतदारसंघात MP म्हणून तांचे 2 उमेदवार उबे रावल्या। तो जितलो म्हाका दिसता 40 मतदारसंघात भोंवना तितलो तो शिरोडे दिसता। हाजे वयल्यान तुमी चिंता। आणि दुसरी गोष्ट, ह्या फावटी खुद्द ताज्या मतदारसंघात श्रीपदाक तुमी मतां पडटलीं असो सुतोवाच मायनिंग लॉबीन म्हाका केल्लो आसा। मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार आनी फोंडेच्यान कृष्णा नायक।